नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळय आयच्यो मुखेल खबरो. भारत आनी इटली प्रधानमंत्र्यांची जाली द्विपक्षीय चर्चा. दोनूय देशां मजगती संबंद अदीक घटमूट करपाच्या दिकेन साबार विशयांचेर जाले आदान प्रदान. लोकसंख्येच्या टक्केवारीचेर आदारीत एसटी आरक्षण जावपाचेर केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले हांणी दिलो भर. गोंयांत येता ते वेंचणुकेंत भाजपा युतीक 30 परस चड सुवातांचेर जैत मेळपाचेर दाखयलो विश्वास. गोंयांत 31 मे मध्यानराती सावन नुस्तेमारीचेर बंदी. बेकायदेशीर नुस्तेमारी करप्यांचेर कडक कारवायेची नुस्तेमारी मंत्र्यांची शिटकावणी. ऑल इंडिया ड्रगिस्ट असोसिएशनान जाहीर केल्ल्या बंदाक गोंयच्या फार्मसींनी दिलो तेंको. ऑनलायन वखदांच्या विक्रे फार्मसीवाल्यांनी उक्तायली तिडक. आनी गोंयांत 25 मेक प्रेरणा दिन मनयतले. आदिवासी खात्या वतीन केपें आयोजीत जातली खासा कार्यावळ. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली दौऱ्याचेर आसात. आयज दुसऱ्या दिसाक तांच्या ह्या भेटेन द्विपक्षीय संबंदांचेर प्रधानमंत्री मोदी हांणी चर्चा केली. इटलीची समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी आनी राष्ट्रपती सर्जिओ मट्टारेला हांची तांणी भेट घेतली. ह्या भेटे उपरांत दोनूय फुडाऱ्यांनी खबराकारां लागीं उलोवप केलें. इटलीच्यो प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हांणी इंडिया मिडल ईस्ट युरो इकॉनॉमीक कॉरिडॉर खूब म्हत्वाचो आसा अशें नमूद करतना भारत आनी इटली हांचे मदले संबंद अदीक घटमूट जातले अशें स्पश्ट मत व्यक्त केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार उलयतना इटली आनी भारत ह्या दोनूय देशांची तांक एकठांय हाडून मानवीय सेवे खातीर ताचो उपेग बरे तरेन जातलो हाचेर दोनूय देशाचे यत्न आसतले अशेंय तांणी सांगलें. मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं. फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की. भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है. हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है. भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है. प्रधानमंत्र्यांच्या ह्या भेटेत भारत इटली हांचे मदले संबंध घटमूट करपाचेर चर्चा जाली. प्रतिनिधी मंडळ स्तराचेर कांय कबलातीचेर सयो लेगीत जाल्यो. प्रधानमंत्री मोदी हांणी आपल्या ह्या दौऱ्या वेळार प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हांकां मेलोडीज चॉकलेटीची खास भेट दिली. दोनूय देशां मदल्या संबंदांक अदीक मजबूत करपा खातीर भारताचे स्टार्टअप आनी इटलीची इंडस्ट्री तांक वाडोवपाचेर भर दितले. इटलीत पावले उपरांत भारतीय समुदायान तांकां उर्बे भरीत येवकार दिलो. भारतीय संस्कृतायेचें संतूर वादन, सितार वादन, तबला आनी बासरी वादन लेगीत जालें. दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं. नरेंद्र मोदी ने हम सभी को टाइम दिया, सभी से मिले हैं, सभी से प्यार से बात किया, उसके लिए हम उनका दिल से अभिनंदन करना चाहते हैं. हमें बहुत अच्छा लगा. उन्होंने हम सबको बहुत अच्छे से प्यार से बुलाया तो हमें बहुत अच्छा लगा. जो हमारे भगवान वाल्मीकि की इधर मूर्ति स्थापना की है, मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद. अपने बीच में पाकर कैसा लग रहा है अभी? ज्यादा अच्छा लगा. इतनी दूर से हम लोग आए थे, उनको देख के सफल हो गया हमारा आना. जहाँ हर एक बंदे से हाथ मिलाया उन्होंने. एक प्राइम मिनिस्टर का एक हर एक बंदे के छोटे बड़े से हाथ मिलाना बहुत बड़ी बात होती है. जो विदेशों में जो सम्मान जो एक एनआरआई को नहीं मिल पाता था, आज जो एक एनआरआई के जो सामने जो है जो किसी को भी हाथ करते हुए 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि एक मजबूत सरकार है देश में. और इसी के कारण जो है यहाँ विदेशों में जो हिंदुस्तानी आदमी का जो है सम्मान है.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग सध्या दक्षिण कोरियाच्या भोंवडेर आसात. तांणी आयज दक्षिण कोरियाचे संरक्षण संपादन कार्यावळी प्रशासन मंत्री ली यांग चूल हांची भेट घेवन दोनूय देशां मदीं जोड उदरगत, उत्पादन आनी निर्यात हाचे खातीर खासा मार्ग तयार करपाचेर उलोवप केलें. उपरांत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी दक्षिण कोरियांत स्थायीक जाल्ल्या भारतीय समाजाक संबोधीत केलें. ह्या वेळार उलयतना संवसारीक पावंड्यार भारताचें स्थान अदीक म्हत्वाचें थारलां, जाचेर पुराय संवसारभराचें लक्ष आसा अशें संरक्षण मंत्र्यांनी ह्या वेळार नमूद केलें. और आज जब मैं आप सबके बीच यहां पर आया हूं तो क्या बातचीत हुई है उसकी चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि भारत से आया हूं तो स्वाभाविक रूप से आप लोग जानना चाहते होंगे कि भारत में क्या चल रहा है, क्या भारत की स्थिति है. बतलाने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग बड़े जागरूक लोग हैं, सब जानते होंगे और इस सच्चाई को भी स्वीकार करते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है. पहले आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल फोरम पर भारत जब कभी कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए दुनिया नहीं लेती थी. भारत तो कमजोर देश है, भारत पिछड़ा हुआ देश है, लेकिन इधर 12-13 वर्षों के अंदर जो परिवर्तन भारत में आया है, आज भारत की हैसियत ही कुछ और हो गई है. आज यदि इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है. केंद्रीय भलायकी मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी 19व्या संवसारीक भलायकी सभेक संबोधीत केलें. स्वित्झर्लंडांतल्या जनेवा हांगा ह्या सभेचें आयोजन केल्लें. पुराय सरकार समाजाच्या दृश्टिकोनांतल्यान भारत सुलभ आनी गुणवत्तापूर्ण भलायकी सेवा दिता. भलायकी सेवा सहजपणान दिवपा खातीर आयुष्मान मिशन मजत करता. संवसारीक मळार विश्वासू भलायकी सेवे खातीर भर दिवपाचो उलो ह्या वेळार भलायकी मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी मारलो. India has consistently upheld the inclusive and people-centric approach that shapes our health policies and programs. The theme of Assembly, Reshaping Global Health and Shared Responsibility, reflects our enduring commitment. Excellencies, anchored in a whole of the government and the whole of the society approach, India is accelerating towards universal health coverage by expanding access to quality and affordable health care. For this, we have established 185,000 health and wellness centers, namely Ayushman Arogya Mandirs. In addition, we are committed to developing a robust and resilient public health infrastructure for pandemic preparedness and emergency responses. Complementing this, the Ayushman Bharat Digital Mission is strengthening India's national digital health ecosystem by creating over 880 million unique digital health identities which facilitate longitudinal health records and seamless continuum of care. जातीय जनगणना याचिकेक उच्च न्यायालयान न्हयकार दिला. जातीगत जनगणनेचो सरकाराचो वैयक्तीक निर्णय अशें न्यायालयान म्हळां. देशांत कल्याणकारी येवजण्यो लागू करपा खातीर जातीय आंकडो घेवप गरजेचें अशेंय उच्च न्यायालयाचें म्हणणें आसा आनी सरकाराक जाणून घेवपाचो अधिकार लेगीत आसा. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसो. स्वामी विवेकानंद ने वेद, वेदांत और भारतीय दर्शन को पूरी दुनिया तक पहुंचाया. उनके विचार हमें सिखाते हैं कि हम जीवन को कैसे समझें और उसकी दिशा को बदलें. अवेकनिंग इंडिया सीजन 2 जल्द आ रहा है डीडी नेशनल और डीडी भारती पर. डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. खान सर ने लगाई केबीसी में फिजिक्स की क्लास. ये सख्त है एकदम, तो न्यूट्रॉन हो गए. न प्लस से मतलब है न माइनस से मतलब. हम हो गए प्रोटॉन. ये दोनों एक साथ रहते हैं न्यूक्लियस में. जितना हम प्लस है ना, आप हैं इलेक्ट्रॉन उतना ही माइनस में. अब हम चाहेंगे आपको खींचे, आप चाहेंगे हमको खींच ले. दोनों दम लगाएंगे तो आप ऐसे घूमने लगेंगे. बहुत बढ़िया.
मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा ये जो अभी आपने सिखाया है। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळया मुखावेले खबरो. लोकसंख्येच्या टक्केवारीचेर आदारीत आरक्षण जावपाक जाय अशें मत केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले हांणी आयज खबराकारां लागीं उलयतना सांगलें. केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले हे सध्या गोंय भेटेर आसात. ह्या वेळार तांणी समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यां बरोबर बसका घेतली. उपरांत खबराकारां लागीं उलयतना गोंयच्या एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचेर आदारीत प्रश्नाचेर तांणी आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. गोंयच्या मंत्रिमंडळ पावण्यार ह्या विशयाचेर पयलींच चर्चा जाल्या तरी केंद्रा कडेन ही मागणी अजूनय प्रलंबीत आसा अशें तांणी सांगलें. एसटी समाजाक न्याय मेळचो हे खातीर केंद्रीय पावण्यार यत्न करपाची तांणी खात्री दिली. मंत्री साहेबांनी काहीतरी याच्यावरती मंत्रिमंडळामध्ये चर्चा केलेली आहे आणि एसटीला रिझर्वेशन देण्याचा प्रस्ताव त्यांनी दिलेला पाठवलेला आहे. नक्की त्यासाठी मी संबंधित जे डिपार्टमेंट आहे त्यांच्याशी बोलेन आणि एसटीला आता विधानसभा आणि लोकसभेचा तर काय विषय नाही आहे. एसटीला पण रिझर्वेशन नाही, लोकसभेचा आपल्याला 2 जागा आहे. पण लोकल बॉडीजमध्ये त्यांना फायदा होऊ शकतो. नगरपालिका म्हणजे लोकल बॉडीजमध्ये जिल्हा पंचायत, तालुका पंचायत, ग्रामपंचायत आणि महानगरपालिका देना चाहिए. मतलब SC ST को रिजर्वेशन देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन वो पॉपुलेशन के हिसाब से होता है कितना देना है. तो मतलब कि जो प्रस्ताव गया है जरूर उस पर उनको क्या दे सकते हैं. अगर विधानसभा में एसटी के लिए एखादी सीट रिजर्व होती है तो बहुत अच्छी बात है. इतले मजगती गोंयचें भाजप युती सरकार येता त्या विधानसभा वेंचणुकेत 30 परस चड जाग्याचेर जैतिवंत थारतले अशी आस्त केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले हांणी उक्तायली. फाटल्या 4.5 वर्सांच्या कारकिर्दींत ह्या सरकारान उत्कृश्ट कामगिरी केल्या आणि ताची पावती लोक येता त्या वेंचणुकेत दितले अशें आठवले हांणी मुखार सांगलें. लगता है कि 29 के जो चुनाव आ रहा है उसमें हमें बड़ी सफलता मिलेगी और 27 में जो गोवा का चुनाव आ रहा है और उसके साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, बाकी और भी राज्यों के चुनाव है, तो हमको सभी राज्यों में अच्छी सफलता मिलेगी. और गोवा में मतलब यहाँ जो हमारी बीजेपी है ये यहाँ जो 40 सीटें है ना, उनकी 40 सीटें है. 40 सीटों में से कम 30 से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे ऐसा हमको पूरा विश्वास है. और प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में यहाँ गोवा डेवलपमेंट से आगे बढ़ रहा है और गोवा के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए वो नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार देने के लिए तैयार है. गोंयांत बेकायदेशीर नुस्तेमारी करप्यांचेर आनी नेमांचें उल्लंघन करतल्यांचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी दिल्या. 31 मेच्या मध्यानराती सावन फुडल्या 2 म्हयन्यां खातीर म्हळ्यार 60 दीस नुस्तेमारीचेर अधिकृतपणान बंदी लागू जातली. ह्या काळांत नुस्तेमारीच्यो व्हडयो सुरक्षीत जाग्यार दवरपा खातीर लागपी स्टोरेज शुल्क हे वेवसायीक दरा प्रमाण लागू जातले अशी माहिती लेगीत मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी दिली. 31 तारीख झाले 2 months. 31 तारीख मिडनाईट. स्टोरेज फीस बीन तेजेर कितें वच आहा तुमचें? स्टोरेज फीज आहा पळय ते कमर्शियल आनी ते वेगळा. आमी दर्यांसून काडटा पळय मरता ते आमकां मागीर जेटी भायर कितें काडटा कितें आहा खंय कितें केलें. इंडिया मोठी आनी बोटी चड, लोकूय चड, सगळे चड आनी आमी विजिलन्स चड धरता. वर्सा पेक्षा खूब विजिलन्स दवरला. ऑनलायन प्लॅटफॉर्माच्या वखदांच्या बेकायदो विधीच्या निशेधार्थ आयज राज्यभरांतल्या फार्मासींनी बंद पाळ्ळो. हातूंत कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या कांय सांखळी दुकानांचोय आस्पाव आशिल्लो. ऑल इंडिया ड्रगिस्ट असोसिएशनाच्या आवाहना उपरांत गोंय केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनान हो निर्णय घेतिल्लो. हे फाटभुंयेर दिवचल वाठारांतल्या सगळ्या फार्मासींनी ह्या बंदाक तेंको दीत आपापल्यो फार्मासी बंद दवरल्यो. तिरुमला तिरुपती कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या राज्यांतल्या
13 शाखांक सरकारान मान्यताय दिल्या. तशेंच आनीक 3 शाखांच्या मान्यतायेची प्रक्रिया चालू आसा अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिली. संस्थेच्या शाखांनी नागरिकांच्या सुमार 350 कोटी रुपया ठेवी जमा आसा आनी ती सुरक्षीत आशिल्ल्याचें स्पश्टीकरण मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिलें. जवळजवळ 300-350 कोटीचो स्टेटमेंट ते तांचे डिपॉझिट्स वेगवेगळे बँके आसात ते दिला त्यांनी. आणि दुसरे म्हणजे आम्ही तांकां फक्त 13 ब्रँची जी आशिल्ली पयलीं तांकां पयलीं आमी दिल्लें परमिशन, तितलेंच परमिशन दिलां. त्यांचे 2-3 मायल्स केली पण ताका परमिशन दिवना. आणि जो स्टेटमेंट दिला त्या पयलीं एफडी तांचे कडेन पयलीं ती जवळजवळ 300 कोटी आसा. पेडणे शारांत मोटरसायकल पायलट वेवसाय करपी लोकांक आलाशीर आसा शेड उबारल्या. थळाव्या पायलटांनी कितलींशींच वर्सां ही मागणी आमदारा मुखार दवरिल्ली. ह्या मागणीक आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी दखल घेवन स्वखर्चान ही शेड उबारून दिल्या. ह्या शेडीचें उक्तावण आमदार प्रवीण आर्लेकर हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार मोपा सरपंच सुबोध महाले, जमीनदार डॉ. वासुदेव देशप्रभू, ॲडव्होकेट सागर आजगांवकर आनी हेर पायलट हजर आशिल्ले. थळाव्या भूमिपुत्राच्या हातांत गोमंतकीय मोटरसायकल पायलट वेवसाय राखून दवरपा खातीर सरकारान यत्न करपाक जाय अशें मत आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी ह्या वेळार उक्तायलें. आणि तांकां ऑलरेडी हांवें सांगलेलें ही जी शेड आहा पळय ती डिसमेंटल जावंक शकता. फाटल्यान हांगासर ऑलरेडी जी आमच्या म्युन्सिपालिटीची बिल्डींग येवपाची आहा त्या बिल्डिंगेन तांकां ऑलरेडी अरेंजमेंट केल्लो आसा तो पर्मनंट जातलो. त्या पर्मनंट शेडीन मागीर तांकां शिफ्ट करतले. ताका लागून टेम्पररी आतां तांकां ही पावसाक जे आयज दिसतात ताका लागून शेड दिल्ली आसा. आनी तेंच्यांनी आपले हे बरें धंदो चलोवचो पायलटाचो हे आहा तो. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. संपूर्ण श्री रामचरितमानस के 40वें एपिसोड में आपने सुना कि शिव जी ने सप्तर्षियों को पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भेजा. आगामी एपिसोड में मानस मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी बताएंगे कि सप्तर्षि पार्वती जी के मन को शिव जी की ओर से हटाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन कैसे? इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आइए चलते हैं श्री रामचरितमानस की अद्भुत भाव रस संगीत यात्रा पर. महाराष्ट्र के बीड जिले से ज्यादा दूर नहीं, खेतों और सूखी जमीनों के बीच बसा है एक शांत सा गांव. यहाँ हवा में सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे के बीच करुणा की धड़कन सुनाई देती है. यही है शांतिवन. भारत के गांवों से ऐसी कहानियां जो आपको अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जीना सिखाएंगी, जो दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दे जाएंगी. देखिए गांव से with नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. गोयच्या आदिवासी कल्याण खात्या वतीन 25 मेक प्रेरणा दीस मनयतले अशी माहिती आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. ही कार्यावळ अंबावली केपेच्या इडन इको गार्डनात जातली. 2011 सालांत जाल्ल्या बाळी आंदोलनात जीव वगडाल्ल्या सर्गेस्त मंगेश गांवकर आनी सर्गेस्त दिलीप वेळीप हांच्या यादीन हो दीस मनयतात. ह्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हजर आसतले. शिक्षण, समाजसेवा, शेती आनी खेळ ह्या वाठारांत उल्लेखनीय कामगिरी केल्ल्या आदिवासी समाजाच्या 4 वांगड्यांक आदिवासी प्रज्ञावंत पुरस्कार भेटयतले अशी माहिती मंत्री तवडकर हांणी दिली. 25 मे हो ट्रायबल कम्युनिटीच्या नंतर अत्यंत दुर्दैवी आणि सदंती घटना ही काळो दीस म्हळ्यार घटना. तो दीस त्या दिसाक आमचे 2 तरुण जे आसा मंगेश गांवकर आणि दिलीप वेळ त्या दोघी जण शहीद झाले. बलिदान म्हणजे त्याच्या बलिदानांतल्यान प्रेरणा घेवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक गोष्ट आमी दर वर्साक तांच्या यादी खातीर आमी
कांय पुरस्कार जे आसतात प्रज्ञावंत पुरस्कार आमी दितात ते आत्तां आमी डिक्लेअर करता आनी त्या दिसा ते वितरण केले वता. त्यामुळे प्रज्ञावंत पुरस्कार त्यांकडे आसा मधु बोडगिरीकर हे GMCचे डॉक्टर आसात, फॉरेन्सिक डिपार्टमेंटाचे प्रोफेसर आसात, ती ताका डिक्लेअर जाता. कान्स चित्रपट महोत्सव हो फिल्म ग्लॅमर आणि रेड कार्पेट इतल्यारच आदारीत उरूंक ना. ह्या चित्रपट महोत्सवा निमतान ह्या वाठारांत जावपी चित्रपट उद्देगाचेर लेगीत पुराय संवसाराचें लक्ष वेधलां. कॅन्स हें सगळ्यांत व्हडलें चित्रपट बाजार म्हूण मुखार आयलां. हांगा दर वराक नव्या चित्रपटाचो वेपार जाता. वर्साक सुमार 12,000 परस अदीक चित्रपट वेवसायीक ह्या बाजाराचे भागीदार जातात. तशेंच 4,000 परस चड चित्रपट आनी प्रकल्प ह्या कॅन्स चित्रपट बाजाराचो भाग जाता. ह्या वर्सा 140 परस चड देशांतले वेवसायीक कान्स चित्रपट महोत्सवांत वांटेकार जाल्ले. ह्या चित्रपटाचो व्यापार सुमार 3 ते 25 मिलियन युरो इतलो थारता. ह्या चित्रपट महोत्सवा वेळार कॅन्स वाठाराची अर्थवेळ हांगा रावपा खातीर अपार्टमेंट्सांचें भाडें 10,000 ते 100,000 युरो इतलें आसता. ह्या चित्रपट महोत्सवाक येवपी प्रतिनिधी खातीर यार्ड्सांचेर फ्लोटींग ऑफिस आनी पार्टी वेन्यू तयार जातात. 2 सप्तकां खातीर जावपी ह्या कान्स चित्रपट महोत्सवा वेळार थळावी अर्थवेवस्था 200 ते 300 मिलियन युरो इतली वाडटा. तशेंच 20,000 ते 30,000 रोजगाराच्यो संधी तयार जातात. Cannes Film Festival, let's say, has become bigger and bigger. So if you take the festival, let's say, if it's a 20 million euro for the base of the festival, what it brings back to the city, the economy, is about 600 million euros. You've got partners, you've got sponsoring, you've got official dinners, galas. It's become more and more business. People have realized that the film market is very big with 15,000 people. There is a huge demand during a film festival because it's an international congress with 25,000 people. So all the city center of Cannes is completely full. People start to book in January. So almost all the hotels are booked from February or March. And last minute, of course, will cost more money for the people who take their travel in last minute, but very few accommodations are free during film festival. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बंगळुरूच्या आर्ट ऑफ लिव्हिंग आश्रमाक भेट दिवन गुरुदेव श्री श्री रविशंकर हांचे आशीर्वाद घेतले. आपल्या सामाजीक संकेतथळाचेर घाल्ल्या एका पोस्टांत तांणी गुरुदेव श्री श्री रविशंकर हांच्या प्रेरणादायक जी मानवतावादी वावर दाखोवपी लघुपट पळोवन मन प्रसन्न जाल्ल्याचें सांगलां. आर्ट ऑफ लिव्हिंग फाउंडेशनान मानवतावादी सेवा, तरणाटे सशक्तीकरण ह्या वाठारांत दिल्ल्या राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावेल्या योगदाना खातीर तांची तोखणाय केली. IPL क्रिकेट सर्तींत आयज कोलकाता नायट रायडर्साचो सामनो मुंबय इंडियन्स आड जातलो. हो सामनो सांजे 7:30 वरांचेर कोलकातांतल्या इडन गार्डन्स मैदानाचेर जातलो. इतले मजगतीं काल जाल्ल्या खेळांत राजस्थान रॉयल्स लखनौ सुपर जायंट्साक 7 गड्यांनी हारयले. 221 धांवड्यांची मोख राजस्थान रॉयल्सान 7 गडे राखून 19.1 षटकान पुराय केली. तरणाटो खेळगडो वैभव सूर्यवंशी हाणें 38 बॉलांनी 93 धांवड्यो करून प्लेयर ऑफ द मॅच म्हूण घोशीत जालो. पळय आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 34.0 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 27.3 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. निमाणे कडेन परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. भारत आनी इटली प्रधानमंत्र्यांची जाली द्विपक्षीय चर्चा. दोनूय देशां मजगतीं संबंद अदीक घटमूट करपाच्या दिकेन साबार विशयाचेर जाले आदान प्रदान. लोकसंख्येच्या टक्केवारीचेर आदारीत ST आरक्षण जावपाचेर केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले हांणी दिलो भर. गोंयांत येता ते वेंचणुकेंत भाजप युतीक 30 परस चड सुवातांचेर जैत मेळपाचेर दाखयलो विश्वास. गोंयांत 31 मे मध्यान राती सावन नुस्तेमारीचेर बंदी. बेकायदेशीर नुस्तेमारी करप्याचेर कडक कारवायेची नुस्तेमारी मंत्र्यांची शिटकावणी.
ऑल इंडिया ड्रगिस्ट असोसिएशनान जाहीर केल्ल्या बंदाक गोंयच्या फार्मसींनी दिलो तेंको. ऑनलायन वखदांच्या विक्रे आड फार्मसीवाल्यांनी उक्तायली तिडक. गोंयांत 25 मेक प्रेरणा दिन मनयतले. आदिवासी खात्या वतीन केप्यां आयोजीत जातली खासा कार्यावळ. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.